एक संगत ह्या वर्सा चिंतनांच आमच्या आंगार शिरशिरो दावता की आमी अजून जीव आसा। आमच्या नाका फुडांनी हुनुनीत उस्वास अजून वाळता, कित्या आमकां जाय तशें उस्वास सोडूंकी भियेल्ले वरस हें। वय, ह्या वर्सा आमी उलोवच्या हर एका उतराकी मोल आसा। कोविड पिडेन आमकां शिकयल्लें एकलिसांव म्हळ्यार आमी मनशां आनी आमकां जाय देव। आज कोणी बिजी म्हणलो शब्द उरोवंक ना, खंयच्याकी म्हाका वेळ ना म्हूण कोणेय दुरसोवंकी अवकाश ना। अचानक अवघड कोणायकी घडात आनी कोविड पिडेन आमकां शिकयलें दुसरें लिसांव हें, तूं तुज्या जिवितांत कसले परिस्थितीरी आसूं देवाक अर्घां दिवंक शीक। कारण सोंपें, तूं अजुनी जियेताय। देवाक अर्घां दिवंक हजार कारणां आसतीत, पूण एक व्हड कारण तुज्या आनी म्हज्या नाकांत उस्वास अजून आसा। देखून एक मिनीट काड देवाक अर्घां दिवच्या। उपकारी मन देवाक मानवता। तूं देवाक अर्घां दितना ताणें तुका कितलो विशेष आनी मोगाचो म्हूण लेखला तें तूं मानून घेताय। तूं देवाक अर्घां दितना तो कसल्या वर्त्या आनी निगूड वाटांनी चलयतलो म्हूण जाणा जाताय। देव तुजे खातीर विशेष वाट तयार करता आनी ते वाटेर तुजे संगी तोय चलता, हें तूं पातयेताय। हें वर्स डिसेंबर 2020 संपवन नव्या वर्साक पांय तेंकतना उगडास दवर। देवाक दी अर्घां आनी स्तुती। फुडलें वर्स कशें म्हूण आमकां कळीत ना, पूण ह्या सर्व थंय देव आमचे संगी आसलो। त्या शिवाय हें वर्स तुज्या जिवितांत एक जैताचें आनी कुरपेचें वर्स जालां।